Levi-Xastr, chapter 15. इस्रायल पोरजेन सांबाळचे खातीर सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक ही शिकोवण दिली. जें दादल्याच्या आंगांतलें दुश्ट वेता तें ओशूद. ताचें आंग सोडून दिवन वो तें दामून धरून तो ओशूदच. जें पोलोंग ताचे वयर तो बसता वो न्हिदता तें ओशूद. कोणूय तें पोलोंग आफुडटा वो ओशूद मनीस बसलेलो ते सुवातेर बसता. ताणें आपलीं वस्त्रां धुवचीं आनी न्हांवचें आनी सांज पर्यंत तो ओशूद उरतलो. त्या मनशाक आफुडटा वो तेंगता ताणें आपलीं वस्त्रां धुवचीं आनी न्हांवचें आनी सांज पर्यंत तो ओशूद उरतलो. हो ओशूद मनीस ज्या शुद्ध मनशाचेर थुकता ताणें आपलीं वस्त्रां धुवचीं, न्हांवचें आनी सांज पर्यंत तो ओशूद उरतलो. खोगीर वो बसका त्या मनशान घेतलोली तें सगळें ओशूद. तो बसलोलो थंय कोणूय हात लायत तो सांज पर्यंत ओशूद उरतलो. तो बसून आसलो ती वस्त कोणूय उखलून व्हरता. ताणें आपलीं वस्त्रां धुवचीं, न्हांवचें आनी सांज पर्यंत तो ओशूद उरतलो. हो मनीस आपले हात धुयनासतना दुसऱ्याक आफुडटा. हाणें आपलीं वस्त्रां धुवचीं, न्हांवचें आनी सांज पर्यंत तो ओशूद उरतलो. हो मनीस मातयेचें आयदन आफुडटा तें फोडून उडोवचें आनी लांकडाचें गोमेल जाल्यार तें बरें धुवचें. हो मनीस ते पिडेंतलो बरो जातोच ताणें 7 दीस रावचें, आपलीं वस्त्रां धुवचीं आनी एके झोरींत न्हांवचें आनी रिती प्रमाणें तो शुद्ध जातलो. 8व्या दिसा ताणें 2 कोवडे वो पारवे घेवचे आनी सर्वेस्पराच्या तोंबूच्या दारार वचून ते याजनीकाक दिवचे. याजनीक एक तांतलो फारीकपणा खातीर भेटयतलो आनी दुसरो ओम भेटेक. हे पोरी त्या मनशाची रिती प्रमाणें शुद्धी जातली. एका दादल्याचें दातुविर्या वेतोच ताणें आपलें सगळें आंग धुवचें आनी सांज पर्यंत तो ओशूद उरतलो. कितेंच लुकटाचें वो चामड्याचें जंय तें बीं पडलां तें धुवून काडचें आनी ती वस्त सांज पर्यंत ओशूद उरतली. लिंगी एकवटा उपरांत दादल्यान तशें अस्तोरेन न्हांवचें आनी सांज पर्यंत ती ओशूद उरतली. अस्तोऱ्याच्या म्हयन्या समयार ती 7 दीस ओशूद उरतली. तिका हात लायत तो सांज पर्यंत ओशूद उरतलो. ह्या काळार ती न्हिदता तें पोलोंग वो वापुरता ती बसका ओशूद जावन आसतली. तिच्या पोलोंगाक हात लायता ताणें आपलीं वस्त्रां धुवचीं, न्हांवचें आनी सांज पर्यंत तो ओशूद उरतलो. ती जाचेर बशिल्ली आसत ताका जो कोण तिका हात लायता ताणें आपलीं वस्त्रां धुवचीं, उदकान न्हांवचो आनी सांजे वेळ मेरेन ओशूद उरतलो. ह्या काळार तिचे कडेन लिंगी एकवट करता तो दादलो तिच्या दुश्टांत पडटा आनी 7 दीस पर्यंत तो ओशूद उरतलो. आनी जें पोलोंग वो बसका तो वापुरता ह्या काळा मोदें ओशूद जावन आसतली. अस्तोरेच्या म्हयन्या समया भायर तिचें रगत वेता वो तिच्या सदांच्या कालावन चड दीस उरता. ती तितलोय काळ सदांचे परी अशुद्ध जावन आसतली. ती न्हिदता तें पोलोंग वो वापुरता ती बसका ह्या काळा मोदें अशुद्ध जावन आसतली. कोणूय ती आफुडटा ताणें आपलीं वस्त्रां धुवचीं, न्हांवचें आनी सांज पर्यंत अशुद्ध आसचें. रगत थांबतोच तिणें 7 दीस रावचें आनी उपरांत ती रिती प्रमाणें शुद्ध जातली. 8व्या दिसा तिणें 2 कोवडे वो पारवे घेवन सर्वेस्पराच्या तोंबूच्या दारार ते याजनीका कडेन दिवचे. याजनीक एक तांतलो फारीकपणाचे भेटेक दितलो आनी दुसरो ओम भेटेक आनी हे जिनशी तिची शुद्धीची रीत पाळटलो. सर्वेस्पराचो तोंबू मोइदानाच्या माजाक आसून
कशेंच परी तो बोxttovna zauncheak, porjek oxud'dh विशीं xikounn-xiddkavnni diun-cheak, Sorvesporan Moizesak formai-lem, नातोर ती मोडटली. दादल्याच्या आंगांतलें वेता तो दादलो अशुध्द जाता आनी अस्तोऱ्याच्या mhoinea-kaidea विशीं जो कोण दादलो तिची mhoi-neachi पाळी चालू आसतना कुडीचो संबंद जोडटा ताचे विशींचो नेम हो. देवाचें उतर हें.